गोयचो सन्मान भारत सरकारान आणि तोय बी राष्ट्रपतीच्या हातान एनर्जी कन्झर्वेशन आणि एनर्जी एफिशियन्सी ह्या विशयार गोंय भारतांत स्मॉल स्टेटीन दुसरे आयले त्याबद्दल ही पत्रकार परिशद आसा. म्हाका खूब आनंद जाता की हांवें हो डिपार्टमेंट हातांत घेतल्या नंतर जवळ जवळ 1.5 वर्स कंप्लीट जाला. पूण 1.5 वर्स पयलीं आनी ताचे पयलीं 6 म्हयने जे डिपार्टमेंटांत काम केलें हांवें ते वाखाणण्या सारकें नक्कीच आसा अशें म्हाका दिसता. आनी ताका सगळ्यांत पयलीं हांव सगळे जे चीफ इंजिनियर, सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर, इलेक्ट्रिकल एक्झिक्युटीव इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर आनी ताचे सकयल अप टू लायनमॅन पर्यंत तांचें अभिनंदन करता अलॉंग विथ सेक्रेटरी. कालचो जो अवॉर्ड आमी घेतला तो म्हजे बरोबर गोंयचो चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आनी चीफ सेक्रेटरी आनी हांवें स्वता वचून हो अवॉर्ड थंय घेतलो. कारण फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री गोंयांत पावर डिपार्टमेंटान हो अवॉर्ड मेळ्ळा. गोवा हें राज्य अशें आसा की पावर ह्या क्षेत्रांत दुसऱ्या राज्याचेर डिपेंडंट आसा. आमकां ऑन एन एवरेज 650 मेगावॅट वीज लागता आनी पीक अवर्स म्हणजे मे आनी जून, एप्रील, मे, जून ह्या हातूंत इट इज गोईंग बियॉन्ड 700 to 800 मेगावॅट. पूण हे वीज तर आमी अवेलेबल करतातूच, आमचे कडेन वीज मॅन्युफॅक्चरींग हें नासतना, पूण बरे तरेन वितरण करप, बरे तरेन हें करप आनी जे इश्यू तांणी तांच्या सब्जेक्टांत दिल्या ते एनर्जी कन्झर्वेशन एंड एनर्जी एफिशियन्सी अवेरनेस प्रोग्राम ह्या हातूंत आमी बरें काम केलां. डिमांड सायड मॅनेजमेंट अवेरनेस जो आसा तातूंत आमी बरें काम केलां. परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड फॉर वेरियस सेक्टर एनफोर्समेंट ह्या सेक्टरांत हांव येता, इंडस्ट्री येता, हावजींग येता आनी बाकीचे येता. तातूंत एनर्जी कन्झर्वेशन, बिल्डींग कोड एनफोर्समेंट आनी जो 5वो आसा तो स्टार लायबिलिटी ऑफ एप्लायन्सीस अवेरनेस एंड एनफोर्समेंट. आनी ह्या खातीर आमची एक कमिटी आसा जी गोवा डेव्हलपमेंट एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी, गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी आसा आनी ताजे मार्फत ही आमी हें जें सगळें काम चालू केलां तें मुखार व्हरतना सबंद गोंयांत जी वीज निर्मिती आसा पळय ती वीज निर्मिती करता आसतना लोकांक बरी वीज कशी मेळटली त्या खातीर आमी कितें कितें करपाक जाय. आनी हें करता आसतना 1965 जे भाऊसाहेब बांदोडकर चीफ मिनिस्टर आसतना गांवांत 1971 पर्यंत जे हाय टेन्शन HT लायनी आनी लो टेन्शन लायनी केल्या त्यो बदलता आसतना अंडरग्राउंड केबलिंग कशें करप ह्या हातूंत प्रामुख्यान भर दिल्ल्या कारणान जे लॉसीस आसा त्यो लॉसीस कशे कमी करप हें पळोवपाक आमी मुखार आसा. आनी त्या खातीरूच हे सगळें करता आसतना आज जे लॉसीस आसा ते आमचे 13% पेक्षा कमी आसा आनी आमचो इंटेन्शन आसा हे सगळें बरोबर 5य हे एजेंडा डिस्कस करता आसतना हो लॉसीस एका डिजिटाचेर हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर सगळ्या लोकांचे ह्या हातूंत सहकार्य जाय. नंबर 2 ज्यो गोश्टी आसा आमी चड पयशे वाडनासतना हें काम करता. म्हणजे पर युनिट जो आसा तो लोवेस्ट इन इंडिया असो आसा आमचो आनी हायेस्ट जो आसा बाकीच्या राज्यांनी जवळ जवळ 15, 16, 19 रुपया युनिट आसा. तो युनिट इंडस्ट्री आनी कमर्शियला खातीर आमचो 6 रुपया 70 पैसे आसा, वीच कम्स टू एट पीक अवर्स 7 रुपया 20 पैसे. फाटल्या फावटी आमी जे 80 मेगावॅट वीज घेतली तेन्ना. आनी ताजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की गोवा हो फक्त इलेक्ट्रिसिटी परचेज करून लोकांक दिना
तर बरे कमीत कमी रेटीन लोकांक आनी इंडस्ट्रीज आनी कमर्शियलाक कशी बाकीचे ज्यो गोष्टी आसा सर्वसामान्य मनशाक जो त्रास जाता मेळत तशी लायट वता हाजोय प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करपा खातीर प्रत्येक गांवांत ज्या कडेन ट्रान्सफॉर्मर आसा ज्या कडेन सबस्टेशन आसा थंय आमी मिटर बसोवपाचें ठरयलां थोडे मिटर बसयलेय बी आनी त्या गांवांत चोरी कितली जाता तेही आमकां इतल्यान कळटलें दोनूय गोश्टी आमकां कळटलें लोकांक योग्य तरेन वीज निर्मिती आमी जी दिता ती तांचे पर्यंत पावता की ना हेंय आमकां पळोवपाक मेळटलें आनी दुसरें जी वीज आमी गांवांनी दिता ती वीज आनी जो आमकां बिलींग येता कंज्युमर बिलींग येता तें बरोबर आसा की ना हेका म्हणटा एफिशियन्सी हे सगळें जर आमचें जुळटा आसत जाल्यार ताका मुखार वता आनी त्या खातीरूच हो जो एवॉर्ड जो मेळ्ळा आमी जें काम चालू केलां त्या खातीर आमी पास जाल्या आनी तातूंत आमकां तातूंतल्यान हो बारीक स्टेटीन आमकां सेकंड रँक मेळून हो एवॉर्ड मेळ्ळा हाजें श्रेय हांव परत म्हज्या इंजिनियरांक दिता हो एवॉर्ड मेळिल्ल्या कारणान आमकां एक स्फूर्ती मेळ्ळ्या आनी ही स्फूर्ती घेवन फुडें जी वीज गोंयांत चालू जायना मॅन्युफॅक्चर जायना ती वीज निर्मिती करपा खातीर आमचो पॉवर डिपार्टमेंट वेगळे तरेन प्रयत्न करतलो आनी जो कितें कन्जर्वेशन आनी एफिशियन्सी खातीर वाडोवपाक जाय ते इश्यू घेवन आमी मुखार वतले